सध्याची जर कॅबिनेट पळयलें आनी मंत्र्यांचो जर परफॉर्मन्स पळयलो तुमकां दिसता आनी एक 2-3 जाणांची विकेट वचपा जाय म्हणून काय नाका हेंच सोडात टायम कमी आसा बी हें सोडून दियात तो वेगळो विशय पण परफॉर्मन्साचे प्युअरली ऑन द बेसीस ऑफ परफॉर्मन्स आनी एक 2-3 जाणांची बदल जावपा जाय काय नाका नाही फाटली 3.5 वर्सां आमी पळयल्या पळय हय किंवा पावणे 4 वर्सां द्या ज्या पद्दतीन सरकार चल्लां पळय त्या बद्दल बीजेपीचे सगळे कार्यकर्ते बीजेपी सगळे लोक आनी इवन सम अपोजिशन पार्टी ऑल्सो दे आर हॅपी व्हेरी हॅपी वॉट एवर इज गोईंग ऑन हय आतां पळय एकूच सध्या बोवाळ चल्ला तो कितें की संकल्प आमोणकर आहा पळय हाका मिनिस्टर करपाचो आसा सीएमाक म्हणून पण मागीर तो काडटलो कोणाक प्रस्न येता हय ज्या पद्दतीन तेणी तत्व स्विकारलां बीजेपीन कोर कमिटीन जर संकल्पाक आमोणकराक जर मिनिस्टर करतलो जाल्यार तांच्यांनी कोण तरी खारी समाजाचो लोक आहा मनीस आहा पळय ते काडचो पडटलो हय ते एकूच आहा थंय आमचो निळकंठ हळर्णकर पण ताका हात लावपाक ते सोदना कारण बार्देसान तेंचे आनी मिनिस्टर व्हडलेशे कोण ना हात रोवन खंवटे सो दे वील आय डोंट थिंक दे वील टच निळकंठ हळर्णकर दुसऱ्या उरला ते आतां रवी नायक म्हणटा ते सिनियर जाला मात जाणटो जाला चलूंक जमना पूण रवी नायकाक हात लावपाची कोणाकच कापासतात ना म्हणून हांव सांगूंक शकता काडपाचो थंय काडून दुसऱ्या घेवपाक आनी थंय कोण ना कारण कितें जाला अदर पर्सन ओनली दे जिता आरोलकर पण ही कॅनॉट जॉइन बीजेपी बिकॉज ही इज नॉट कंप्लिटींग दॅट 2/3 मेजॉरिटी सो आय थिंक दॅट आनी एक्चुअली देर इज नो नीड फाटली 3.5 वर्सां ज्या पर्यंत काम चाललां पळय एज फार आय एम कन्सर्न आय थिंक द बीजेपी गव्हर्मेंट हॅव बीन डुईंग व्हेरी गुड जॉब हे अशेंच चल्ले म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना न्ही वयल्यान जर बदल करीत न्ही ते मातशी केस्तां वाडटली हय सो दे आय थिंक दे वील कंटिन्यू म्हाजें पर्सनल अशें मत आहा देर इज नो नीड आनी हात लावपाची गरज ना आनी बीजेपी वील नॉट गो फॉर दॅट ऑल्सो ओके श्रीनिवास बाब तुमकां दिसता आनी बदल जावपाची गरज आहा ह्या मंत्रिमंडळाक कन्सिडरिंग द परफॉर्मन्स पळय कितें बदल ते करतात तो तेंचो इश्यू आहा तुमकां कितें दिसता कारण आमकां तरी काय हातूंतसून लोकांक खातीर कितें तरी निष्पन्न जाता अशें दिसना आता जर रोडांचोच जो विशय जालो जो एक नॅशनल हायवे आसा दॅट इज नॅशनल पण स्टेट लेवलाक सावळ सर आय वूड लायक टू डिफर फ्रॉम यू रोडांची हालत कांयच बरी ना नो फक्त पावसाचो प्रश्न ना सर तुम्ही कितें आसा वी आर प्रायमरली डिपेंडंट ऑन टुरिजम एज अ स्टेट जे टुरिस्ट एरियांतले रोड आसात ते सदांच खराब रावले जो टुरिजमचो ग्राउंड झिरो आसा कलंगूट बागा रोड टेल्स यू वॉट इज द हेल्थ ऑफ दी स्टेट तुमकां दिसता सदांच खराब हांच्यांनी हांच्यांनी केला कितें आतां पर्यंत आनी आतां जेन्ना वी आर इन 27 इलेक्शन येतले सदच्या भशेन कॉस्मेटीक चेंज ते हे घालतले टार घालतले डामर घालतले आनी फक्त दाखयतले ते अशेच खेळ करून हे लोकांनी 5 वर्सां काडलेली आसात ताका गोंयची जनता विटलेली आसा आनी लोक कितें ते तुमकां इलेक्शनाकूच दाखयता बरें यतीश बाब फायनल तुम्ही बी अशें म्हणटात सामके आमचे सगळे मंत्री पॉवरफुल काम करतात आनी कोणाक हात लावपाची गरज ना अशें बी कितें आसा तुमचें प्रमोद इलेक्शन is the only measure to know how people think about the government. आणि हांव कित्याक म्हणटा तुका न्ही 2012 मागीर 17 मागीर आतां 22 you see continuously people have voted for the BJP at the state level. People have voted for BJP at every panchayat election, municipal election, ZP election. Majority सगळी BJPचीच आसा. सेंटराचें इलेक्शन घे 14 जालें 19 जालें आतां जालें So what does it mean? It means that people want a stable delivery oriented government. पळय तूं सध्याची मंत्रिमंडळाची कितें आनी हात लावपाची गरज आसा that honorable chief minister will decide, that party bosses will decide. But तूं हांगच्यान पणजेच्यान आमी हांगा बसल्या तूं मडगांव वच काणकोण वच तुका फ्लायओवर्स ब्रिजीस तूं म्हापशां पेडण्या तेवटेन वच एअरपोर्ट नवो आयलो हे ब्रिजीस वयले जाल्यार आतां पर्वरी तेवटेन वर हें आतां फ्लायओवर येता सो यू कॅन सी डेव्हलपमेंट आणि लोक न्ही हे डेव्हलपमेंट लोकांक दिसता आणि पीपल फील दॅट अल्टिमेटली आवर स्टेट हॅज टू प्रोग्रेस इन इन्फ्रास्ट्रक्चर आवर स्टेट हॅज टू प्रोग्रेस इन ग्रोथ रेट आणि त्या खातीर लोक हे डिलिव्हरी ओरिएंटेड मेजर्स पळोवन सरकाराचे कमिटमेंट पळोवन मत दितात सो देरफॉर कशें आसा विरोधक कितें उलयले म्हणून
people have voters have rejected this consistently. So maka I feel that people will reject it again also because people want development. Okay. People can see development under BJP. Okay.